बेकायदेशीरपणान गोमांसाची तस्करी प्रकरणात उस्मान खान आणि मोहम्मद वाली खान या बापूय पुताक वाळपय पुलिसांनी अटक केल्या। तांचे कडल्यान मोठ्या प्रमाणात गोमांस आणि गाडी जप्त केली। उस्मान खान वाळपयच्यान फोंड्या हे गोमांसाचो व्हरतालो। गोमांसाची तस्करी करपी प्रकरणात आता मेरेन वाळपय पुलिशेन 3 जाल्यार फोंड्या पुलिशेन 4 खटले सुरू आसात। राज्यात बेकायदेशीर गोहत्या प्रकरण हे दिसांदीस वाढत असतानाच वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक प्रकरणी दोगा जाणांक अटक केलेली आसा आणि तेंचेर गुन्हा दाखल केलेलो आसा। या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की शुक्रारा रातचे उस्मान खान ह्यो रावपी वाळपे माउस रोडाचेर आणि ताजो चलो मोहम्मद वाली खान ह्या दोगा जाणांक गोमांस घेवन वाळपेच्यान फोंडा नागझर हांगासर वयताले आणि हेजी माहिती जेन्ना गोप्रेमी तशेंच बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी पुलिसांक हेची माहिती दिली आणि पोलिसांनी धडक कारवाई करत पाडेली गुळेली पुलाचेर तांकां अटक केली। तशेंच जे वॅगनर गाडी आसली आणि जे गोमांस आसले हे सुद्दां ताब्यात घेतले। जेन्ना उस्मान खान हेजे चौकशी केली तेन्ना तेणी उस्मानान सांगले की तेणी कोणाकडच्यान 3 गायो घेतलेल्यो आणि तेजी तेणी हत्या केली आणि तो जे गोमांस आसले हे वाळपेच्यान फोंडा हांगासर घेवन वयतालो। जेन्ना वाळपे पोलिसांनी चौकशी केल्या नंतर जेन्ना तेजे घरा कडेन गेले तेन्ना तेणी जो जागो यूज केल्लो तेणी घराच्या फाटल्यानच तेणी केल्ले आणि जे हत्यारे तेणी यूज केल्ले आसले ते सुद्दां ताब्यात घेतलेले आसा। एकूण 60,000चे गोमांस आसा आणि वेटरनरी डॉक्टरान येवन तेजी पोस्टमार्टम सुद्दां केल्लो आसा आणि ह्या प्रकरणात चौकशी करत असताना हेज्या पयलीं सुद्दां जो उस्मान खान आसा ह्यो सरासपणे गोहत्या करतालो आणि तेजे वेगवेगळी सुद्दां गुन्हा नोंद जाल्लो आसा। एकूण वाळपे पोलिसांत तेजे 3 खटले सुरू आसा आणि फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर 4 खटले सुरू आसा। तेका लागून तमाम जे गोप्रेमी आसा हेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की ह्यो सरासपणे गोहत्या करता तेका लागून तेजेर कडक कारवाई जावन शासन जावपाचें। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली उप पोलीस निरीक्षक प्रथमेश गावस करत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।